सरकारच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पावेल्यान कुडचिरे गावांत सध्या तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। या प्रकल्पाक तळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। बिरेस्तारा पोलीस बंदोबस्तान जमनीचे सर्वेक्षण काम सुरू करतकीच तिडकल्ल्या कुडचिरे गांवच्या लोकांनी सर्वेक्षण काम आडावपाचो यत्न केलो। मजगती दिवसाच्या कुडचिरे वाठारांत कोयर प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव ना म्हूण कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता। सोमारा मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्ल्या राजू अशोक कांबळी उर्फ आसिफ मोहम्मद नादार हाच्या खून प्रकरणांत नेपाळच्या सुरेश सिंग सोनार ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटक करपाक मडगांव पुलिशेक येवज आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सुरेशान सोऱ्याच्या गुळेंत राजू अशोक कांबळीचो खून केल्लो। मडगांव पुलिसांनी दुबाविताक नेमणो मुंबय महाराष्ट्रांतल्यान अटक केलो। धारबांदोडेच्या तामसोडो वाठारांतली अंगणवाडी सरकारी प्राथमीक विद्यालयान स्थलांतरीत करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केला। वाड्याच्या कुडीन चलपी ह्या अंगणवाडीन पावसान ओलसाण येताली, ताका लागून विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। देखून अंगणवाडी दुसरे कडेन स्थलांतरीत करा अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्ली। देखून शिक्षण खात्यान अंगणवाडी स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतलो। गोय फुडल्या 3 वर्सांत भाज्याचे बाबतींत स्वयंपूर्ण जातले अशें गोय फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान सांगले। गोंयांत कांदे, बटाट आनी टमाटाचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणात जायना, मात हेर बाकीच्या भाज्यांचें उत्पादन व्हडा प्रमाणात जाता। आतां ह्यान फुडें बटाट आनी टमाटाचें उत्पादन व्हडा प्रमाणात घेवपाक सुरवात करतले अशें तांचें म्हणणें। गोंयच्या 290 शेतकारांनी पावसाळ्यांत 7,000 किल गांवठी भाज्यांचें उत्पादन घेवन ह्यो भाज्यो गोंय फलोत्पादन महामंडळाक विकल्यो। तातूंतल्यान तांकां 3.20 कोटी इतलो मोबदलो महामंडळान दिलो। सगळ्यांत चड उत्पादन भेंड्याचें घेतलां। 21 तरांच्या भाज्यां मदीं 8 भाज्यांक लाखा परस चड मोल मेळ्ळा। फुडल्या 3 वर्सां भितर भाज्यांचे बाबतींत गोंय स्वयंपूर्ण जातलें अशें तांचें म्हणणें। चवथी पयली बसका घेवन कुडचडेच्या पार्किंगेचो तशेंच येरादारी कोंडीचो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन नगराध्यक्ष प्रसन्ना बेणे हांणी दिलें। तशेंच कोणाकूच फुटपाथार विकपाक बसपाक दिवचें ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलां।
पिले दारबांदोड्या इनोवा कार आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत स्कुटर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. फाटल्या 17 वर्सां सावन मोर्जे वाठारांतलो रस्तो दुरुस्त करपाचें काम प्रलंबीत आशिल्लें. देखून थळाव्या लोकांनी आमदार जित आरोलकार हांचे कडेन रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्ली. उपरांत 6 म्हयन्यां भितर रस्त्याचें काम पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी आमदार जित आरोलकाराचे उपकार आटयले. आग्वाद किल्ल्या कडेन येवपी बांदकामाक कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान हरकत घेतल्या. आग्वाद किल्लो इतिहासीक वारसा थळ जावन आसा. इतिहासीक वारसा थळाच्या 100 मिटराच्या अंतरांत एकाद्रें बांदकाम कशें येवपाक शकता असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उपराशीत ह्या बांदकामाक विरोध केलो. मडगांवांत बुधवारा एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्लो 2 रेंटो बायक सांपडल्यो. मडगांव पुलिशेन ह्यो 2 स्कुटरी सध्या जप्त केल्या. तशेंच मडगांव पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. उस्किनीबांद राष्ट्रीय महामार्गार आशिल्ल्या पुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या ब्रिजा वयल्यान चड वाहनां वतात आनी हो ब्रिज केन्नाय कोसळपाच्या वाटेर आसा. हाका लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. फाटले कांय दीस पयलीं कारवाराक ब्रिज कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. तशी घडणूक परतून घडची न्हय म्हूण भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या पुलाची पळोवणी करून हो पूल दुरुस्त करचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या.
Brocade Trading Private Limited, a trusted name in furniture making. Big discount on package purchase and individual items during the Ganesh festival. Luxury sofa, bedroom furniture, mattress, dining tables, custom designed furniture, monsoon blinds, outdoor furniture, office furniture, curtains and modular kitchen, etc. Vinayak Furniture near Davalim Masjid, Margaon. Home Decor opposite Costa Factory, Akem, Margaon. iFurn, Gudi Paroda, Kepem Road. For further details, contact 7747075535, 9500017652 and 7276232230. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दोन 2007 ते 12 हो काँग्रेसीच्या लुटीचो काळ. काँग्रेसीची ती 10 वर्सां आनी आमची 10 वर्सां हांची तुलना करून पळोवची अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेरूय मुख्यमंत्र्याचे शिनाल. नव्यांक संद मेळटली म्हूण सूचक विधान. सीएम हेल्पलायनी वरवीं खंय लोकांच्यो कागाळी सोडोवपाक सुरवात म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो. सडेतोड नायक कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. हणजूण वाठारांतल्या आवाज प्रदूशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उच्च न्यायालयान 3 पथकां नेमल्यात. ही पथकां आवाज प्रदूशण जाता ह्या वाठारांत पेट्रोलिंग करतली. हणजूण वाठारांत जावपी आवाज प्रदूशणाचेर प्रदूशण नियंत्रण मंडळ लेगीत नदर दवरून आसतलें, अशी माहिती एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. हणजूण वाठारांत वाडपी आवाज प्रदूशणा आड हणजूणकार फाटले कांय दीस आदीं रस्त्यार देविल्ले. तांच्यांनी आंदोलनाय केल्ली. राती उसरां मेरेन मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवायेची मागणी तांणी केल्ली. मात पुलिशेन ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान हणजूणकारांनी न्यायालयान धांव मारली. आवाज प्रदूशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 3 पथकां आतां नेमल्यात, अशी माहिती एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. विद्यार्थी नाशिल्ल्यान कांय सरकारी शाळा बंद पडल्यात, पूण कांय कडेन 4च विद्यार्थी आशिल्ल्यो शाळा सुरू आसात. ह्यो शाळा सुरू दवरपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसात. सरकारी शाळांचे कुशीक खाजगी शाळा सुरू जाल्ल्यान सरकारी शाळा बंद पडपाक लागिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या शिक्षणीक वर्सांत 7 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. हातूंत दिवचल तालुक्यांतल्यो 4 जाल्यार फोंडेच्या 3 सरकारी शाळांचो आस्पाव आसा. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. जाल्यार सगळ्या शेतकारांक चवथी पयलीं खुश खबर मेळटली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान 31 तारखेर गोंयचे शेतकार आनी स्वयंपूर्ण इश्टांक मार्गदर्शन करतले. शेतकार, सरपंच तशेंच सरकारी अधिकारी ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. हे कार्यावळीची मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली.
भारताची दुसरी न्यूक्लियर पाणबुडी INS अरिघाट नौदळाच्या ताफ्यात दाखल जाला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ही पाणबुडी भारतीय नौदळाक सुपूर्द केली. 2017 ही पाणबुडी लॉन्च जाल्ली तेन्नाच्यान तिची चांचणी सुरू आशिल्ली. ही पाणबुडी आयज सेवेत दाखल जाली. ही INS अरिहंताची अपग्रेडेड आवृत्ती आसा. विशाखापट्टणम हांगच्या भारतीय नौदळाच्या जहाज बांदणी केंद्रांत ती बांदल्या. अरिहंत प्रमाणूच अरिघाट लेगीत 750 किलोमिटराचो मारो करपी K-15 मिसायलांनी सज्ज आसा. हे पाणबुडयेचें वजन 6000 टन आसा. भारतान आण्विक मिसायलाची सुसज्ज आशिल्ल्यो 3 पाणबुडयो तयार केल्यात. हातूंतली अरिहंत यान आदींच सेवेन दाखल जाल्या. अरिघाट आयज कमिशन जाल्या आनी तिसरे S3 ची चांचणी सुरू आसा. फातोर्डा पुलिसांनी सिटी कॅफे मुखार धाड घालून 2 लाखांची वेगवेगळ्या तरेची घोळी वखदां जप्त केली. घोळी वखदां वेव्हारांत फातोर्डेच्या धीरज उर्फ डेव्हिड रॉड्रिगीस ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केला. फुडलो तपास सुरू आसा. दारबांदोडेच्या तामसोडा वाठारांतली आंगणवाडी सरकारी प्राथमीक विद्यालयांत स्थलांतरीत करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केला. वाड्याच्या कुडीन चलपी आंगणवाडीन पावसांत अळसाण येताली. ताका लागून विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. देखून आंगणवाडी दुसरे कडेन स्थलांतरीत करा अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्ली. देखून शिक्षण खात्यान आंगणवाडी स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतलो. ESI हॉस्पिटलाच्या कार्यावळींचेर देखरेख दवरपा खातीर प्रशासकाची नेमणूक करतले अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी म्हायती दिली. तशेंच दिवचले आनी मुळगांव वाठारांतल्या नव्या पूर्णवेळ हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या 2 वर्सां भितर पुराय जातलें अशें आश्वासन मंत्री बाबूश हांणी दिलें. स्वयंपूर्ण गोय कार्यावळी खाला केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हे व्हर्च्युअल पद्दतीन शेनवारा 31 तारखेक गोंयचे शेतकार आनी स्वयंपूर्ण इश्टांक मार्गदर्शन करतले. शेतकार सरपंच तसेच सरकारी अधिकारी ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय, नियोजन आनी संख्यायिकी संचालक विजय सक्सेना आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. दूध, फळां, भाजयो हातूंत गोंय स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू केल्या. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वयंपूर्ण मित्र तशेंच हेर घटकां कडेन संवाद साधलो. हेच पद्दतीन शेनवारा सकाळी 11 वरांचेर चौहान हे शेतकारांक मार्गदर्शन करतले. पंचायती विभागीय कार्यालय रवींद्र भवन मेळून 213 थळांचेर स्क्रिनीचेर कार्यावळ प्रसारीत जातली. त्या वेळार हांव रवींद्र भवन सांखळे हाजीर आसतलो अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलें.
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृती भ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया, अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियान मनशाची याद दुबळी जावंक शकता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डेमेन्शिया जावपाची धोको चड आसता अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. मनशाची याद, विचार आनी सामाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया. धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक. हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात. आपलें मन सक्रीय दवरात. धुम्रपान करूं नाकात. व्हिटॅमिन डी घेयात. दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय असतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हे हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवय पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशीं लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरोप येवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 242% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. पावसाळो सुरू जातकच आमी सदचे परस उणें उदक पिवंक लागतात. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता, डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी गुवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक लागतात. कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दिसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें. जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आमी उदक उणें पियेल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता. समस्या निर्माण जाता जाचो भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता.
हालीं तेंपार लोक पीओपीन तयार केल्ल्या गणपतींच्या मुर्त्यांक चड पसंती दिवपाक लागल्यात. पूण जायते मुर्तीकार अशे आसात जाणे आपल्या पुर्वजां कडल्यान मेळिल्ल्या कलेची जपणूक करतात. असोच एक मुर्तीकार म्हणल्यार दामोड शेल्डेचो 19 वर्सां पिरायेचो साई समीर च्यारी. ताच्या आज्यान सुरू केल्ली चिकण मातयेचे गणपती तयार करपाची परंपरा ताणें आयजूय चालूच दवरल्या. ताच्या बापायन ही कला फुडें व्हेल्ली खरी, मात कामाक लागून ताका समतोल दवरपाक जमना म्हणून ह्या धंद्यान साईन लक्ष घालपाक सुरवात केली. दर वर्सा 30 ते 35 चिकण मातयेन आकार दिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो तो तयार करता. ते भायर तो दिसाक म्हणल्यार चवथीच्या आदल्या दिसाक गौरी पुजनाक लागपी गौरीच्या मुर्त्यांकूय आकार दिता. फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून बाणावलेची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. 6 दीस पयलीं शेत रोयिल्लें आतां पावसाचें उदक शेतान भरिल्ल्यान तें कुसलां. ताका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण शेतकारांची मागणी. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. 2007 ते 12 हो काँग्रेसीच्या लुटीचो काळ. मुखेलमंत्र्याची टिका. नव्यान घेवन मंत्रिमंडळ बदलाचे शिनाल. सीएम हेल्पलायनी वरवीं लोकांच्यो कागाळी सुटाव्यो करपाक सुरवात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सडेतोड नायकात उलयलो. कुडचिऱ्या गांवांत वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आमकां नाका. लोकांचें म्हणणें. मात आमदार म्हणटा हो कोयर प्रकल्प न्हय, लोकांनी करून घेवचो न्हय गैरसमज. अणजूण वाठारांतल्या आवाज प्रदुशणाचें नियंत्रण करपा खातीर न्यायालयान नेमल्या 3 पथकां. आवाज प्रदूषण जावपी वाठारांत पुलिसांची पथकां घालतली गस्त. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची म्हायती. सरकारी शाळांच्या कुशीक खाजगी शाळा सुरू जाल्ल्यान सरकारी शाळा पडपाक लागल्यात बंद, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सोमारा मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार जाल्ल्या खून प्रकरणात नेपाळच्या एका तरणाट्याक अटक. सोऱ्याच्या गुळेत केल्लो खून दुबाविताक मुंबय महाराष्ट्रांतल्यान केली अटक. फुडल्या 3 वर्सांत गोंय भाजयांच्या बाबतींत जातले स्वयंपूर्ण. फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली माहिती. आणि आता खबरो विस्तारांत. 2007 ते 12 हो काँग्रेसीच्या लुटीचो काळ. काँग्रेसीची ती 10 वर्सां आनी आमची 10 वर्सां हांची तुलना करून पळोवची अशें मुखेलमंत्री म्हणटा. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेरूय मुखेलमंत्र्याचे शिनाल. नव्यांक संद मेळटली म्हणून सूचक विधान. सीएम हेल्पलायनी वरवीं खंय लोकांच्यो कागाळी सोडोवपाक सुरवात म्हणून मुखेलमंत्र्याचो दावो. सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयतालो. प्रत्येक पार्टी आपलो एक मिड टर्म जाल्या उपरांत रिवायव करीत आसता. परफॉर्मन्स सरकाराचो कसो आसा, म्हणजे सरकारांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो कसो परफॉर्मन्स आसा आनी ताज्या आधारितेरूच म्हणजे फुडलें गणीत ठरयता. आनी मिड टर्माचेर करप तें योग्य आसता, कारण फुडें परत इलेक्शनाक वचपाचें आसता आनी प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टीक दिसता आपलें सरकार परत रिपीट जावपाक जाय. आनी तें जावपाक जाय आसत जाल्यार काही निर्णय हे जे आसा पळय ते घेवचे पडटा. म्हणजे काँग्रेसीच्या काळांत कशे मंत्री आसले आनी ते कितें करताले पळय, आमी ते कशी लूट मारताले. आमी बीजेपी भितर डिफरन्स म्हणटात आनी तुमी ऑफकोर्स आसा. तूं म्हणून म्हटलें न्ही 2007 ते 12 हो पिरियड कंपेर करचो आतांच्या सरकारा कडेन आमच्या. तशें जर पळयत जाल्यार वी आर व्हेरी मच डिफरन्स. खरें म्हणजे सीएम हेल्पलायन ओपनली सुरू करपी परत हांव मुख्यमंत्री. हांव परत सांगता, हांव पब्लिकाक फेस करपाक आनी पब्लिकाचे कितेंय प्रश्न असले जाल्यार डायरेक्ट घेवपाक तयार आसता. म्हाका जर लिपोन रावपाचो आसलो जाल्यार हांव पब्लिकान वयचो नासलो. हांव सीएम हेल्पलायन सुरू करचो नाशिल्लो. काम जायना न्ही तुजें, तूं कंप्लेन कर, म्हाज्या सीएम हेल्पलायनीचेर कर. पयलीं पब्लीक ग्रिव्हन्स लोकांक म्हण खबर नाशिल्लो. आतां हांवें आयज रिव्ह्यू घेतला. 400 लोकांनी कंप्लेन केल्यो सीएम हेल्पलायनीचेर. जवळपास 290 लोकांक म्हणजे टायम दिवन ताका परत सांगला की तुजो प्रश्न तो ह्या दिसा सुट्टलो. म्हणजे आमी तांकां विदीन 48 अवर्स म्हटला की प्रश्न सुटपा खातीर मॅक्स टू मॅक्स 72 अवर्स. बट भितरल्या 290 लोकांक 400 भितरल्या परत रिस्पॉन्सूय दिला आनी तेजे केन्ना हे सुट्टलो ते केंय सांगला. पयशांक लागून म्हजी एकूय स्कीम अडना कळपा खातीर म्हणून सांगता हांव. पॅलेटिव्ह कॅर सेंटर्स हाका मदत करप. काल हांवें दर म्हयन्याक 2.5 लाख दिवपाचें म्हजें बजेटरी प्रॉमीस फुलफील केलें. आनी हांव सांगून करता, बजेटांतली म्हजी प्रत्येक योजना फुडलें बजेट मांडच्या पयलीं इट इज 99% पूर्ण जातली. हांव आयजूय सांगता, कारण पयशा खातीर अडपाचो प्रश्नच येना. कारण लाडली लक्ष्मी जर अडकळ्या जाल्यार इज अ प्रोसिजरल फॉल्ट. हांवें तांकां जर 2-3 फावटी आफोवन सांगलां की स्पीड अप म्हणून, की तांच्यांनी स्पीड अप करप. आमी म्हटलां की नाव द प्रायोरिटी जर फक्त मॅरेज आहा ताका प्रायोरिटी दिवपाची. जेचो कोणाचो एप्लिकेशन्स येता स्क्रुटनायज करा, डॉक्युमेंट ना ताका परत सांगा. इट इज एन प्रोसिजरल लॅप्स. म्हणजे दिता आसतना डॉक्युमेंट सारके दिना, हेंचें व्हेरिफिकेशन करपाक ही परत 6 म्हयने घेता, परत ताका तो डॉक्युमेंट हाडून दी म्हणून सांगता. हे थोडेशे लॅप्सीस आसा. म्हणून हांवें सांगलें, कित्याक सांगता, फायनान्साच्या बाबतींत हांव खंयसरूच कमी पडूंक ना. आज म्हाका म्हणजे जवळपास 4 म्हयने सोंपले बजेट जावन लोन घेवचें पडूंक ना.
सरकाराच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांवांत सध्या तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा. बेरेस्तारा पुलीस बंदोबस्तांत जमनीचें सर्वेक्षण काम सुरू करतकीच तिडकल्ल्या कुडचिरे गांवच्या लोकांनी सर्वेक्षण काम आडोवपाचो यत्न केलो. मजगती दिवचाच्या कुडचिरे वाठारांत कोयर प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव ना म्हणून कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणटा. मये मतदारसंघात येवपी कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प उबारपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. सुमार 44,000 चौखण मिटर सुवातीत हो प्रकल्प उबारतले अशें कळटा. मात आमकां गांवांत हो प्रकल्प नाकाच अशी कुडचिरे गांवच्या लोकांची भुमिका आसा. बेरेस्तारा पुलीस बंदोबस्तांत जमनीचें सर्वेक्षण काम हातांत घेतिल्ले. ते वेळार जाणटे नेणटे मेळून 300 परस लोक रस्त्यार देविल्ले. तांच्यांनी सर्वेक्षणाक विरोध केलो. ह्या वेळार पुलीस आनी लोकां मदीं झटापट जाली. पुलिसांनी 50 परस चड लोकांक ताब्यात घेवन रोखडेच सोडले. नियोजीत प्रकल्प जावपाक कशेंच दिवचे नात म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. गव्हर्मेंट येयल्लो आसा तो आमच्या हांगा गांवांत प्रोजेक्ट करूंक सोदता. तो आमकां कोणाकूच मान्य ना. आमच्या गांवांत कचऱ्याचो हे करता तो आमकां कोणाकूच मान्य ना आणि हो आमी करूंक दिवचे ना. आणि फोर्सान केलो जाल्यार आमी हांगा हे पासून केल्ले जाल्यार उपोशण भोगतल्यो म्हणजे भोगतल्यो अशें आमी आमचो गांव एक जावन आमी हांगासर करतल्यो. आणि हो आमचो 12 जाण आहा ते आणि हे आमचे 12 जाण आमी हांगासर केन्ना लढोन हे जाल्ली आसा. त्या जाग्यार आमी कांयच करून दिवचे ना. जमीन कितकीशीच वर्सां जाली जाणट्यांनी भोगून आमी भोगता आणि आता हे जमनीन प्रोजेक्ट जो जाता तो आमकां ह्या गांवांत ना. जो खुचो गोंयांतलो सगळे जगा वयलो कचरो हाडून हांगा उडयताले. त्या कचऱ्याचो वास सबंद गांवांत पसारतो आणि सबंद येड्यान गांव आहा आनी हे मदीं ती अळशी आमकां सबंद गांवांक त्रास जाता. आमकां तो सुकोय नाका आनी ओलाय नाका. कितें म्हणजे कितें जाता हांगासर कचऱ्याचे नाका. आता ही जागा कोणाची तर जागा आमची सरकारान आपूण घेतल्या. आपण घेतले आमकां ना कळटा. आमकां कितें सांगप ना. आमकां पंचायतीन नोटीस जाली ना न्हू. पंचायतीचे आमकां हे ना. पंचायतीचे कितें आहा जे आमचे पंचायतीन आमकां नोटीस धाडूंक ना. नाका कित्या खातीर नाका म्हणजे आमकां आमचें सगळो गांव सकयल आहा न्हू. गांवांक लागून नाका आमकां. सगळें प्रदूशण जातलें. आमकां सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आमची देवळां बी सकयल आहा आनी आमकां पयलीं जर लागून नाका. आमदार प्रेमेन शेट हांणी कुडचिऱ्या येवन लोकांची समजूत काडपाचो यत्न केलो. कुडचिऱ्या जावपी हो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्लांट. मात वाठारांत कोयर प्रकल्प जाता अशें सांगून कोणे तरी लोकांची दिशाभूल केल्या अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी सांगलें. लोकांनी बेश्टो गैरसमज करून घेवचो न्हय अशेंय तांचें म्हणणें. कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट हो वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन दिल्ल्या कारणान लोकांचो एक गैरसमज जाल्लो आहा की जो कितें ओलो सुको कचरो हाडटलो आनी थंयसर डंप करतले आमकां वासाचें वातावरण निर्मिती जातलें अशें कांयच ना. हो गैरसमज लोकांनी पयस करचो आनी जो सरकाराचो यत्न आहा की एनजीटीक जें उत्तर दिवचें पडटा नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक जें उत्तर दिवचें पडटा की आमच्या गोंय राज्यान हे प्लांट आसा म्हणून जें दिवचें पडटा ताका लागून सरकारान आपल्या रेवेन्यू लँड म्हणजे जी गव्हर्मेंटाची जागा आसा ती जागा घेवन हें डिमार्केशन करपाचें आज काम सुरू केल्लें. लोकांचो जो समज आहा लोकांक आमी समजून सांगपाचो प्रयत्न केलो. स्वता आमी वचोन थंयसर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज लोकांची मनस्थिती लोकांनी खंयसरी बदललेली आहा. म्हणजे कशें आहा हांकां कोणी तरी रॉंग फिडींग केल्लें आसा. म्हणून आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार लोकां बरोबर आसतलो. लोकांक खंयच हानी जावची ना. लोकांक ह्या हितूनसून कोणाकूच लुकसाण जावचें ना किंवा जे लीज ओनर आहा तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना हे सरकाराचे प्रयत्न आहा. आयज अन्याय जर लोकांचेर जाता जाल्यार तांकां सांगलेलें आसा हांव लोकां बरोबर पयलो आसतलो. अन्याय जावपाक दिवचो ना लोकांचेर हें म्हाजें कर्तव्य आसतलें आनी ताका लागून आमी काम करीत आहा. आमचें सरकारूय काम करीत आसा. आतां हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आहा हो प्लांट प्रदूशीत आसचो ना किंवा प्रदूशीत करचो ना हे सरकाराचो प्रयत्न आसतले. कोयर प्रकल्पा विशीं कुडचिऱ्या आयज जो बोवाळ जालो
ते विशीं कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात कितें म्हणटा ते पळयात. म्हणण्यार की थंय बायो वेस्ट प्लांट येता तो तांकां ओपोज करता. बायो वेस्ट आमचे प्लांट आहा कोंडय. सो तांकां ते लोकांचे थिंगा बायो वेस्ट वी हॅव ओनली वन प्लांट इन कुंडय. वी आर नॉट थिंकिंग बट दे आर ओपोजिंग दैट. So I think you are talking about some biogas plant. For waste treatment. Municipality must be putting, I don't know. who is putting it? Solid waste management are on. It's not department, waste corporation. Yeah, there is nothing is so far. Okay, local bodies त्याच्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरेच्यान तुकाराम सावंत. हणजूण वाठारांतल्या आवाज प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उच्च न्यायालयान 3 पथकां नेमल्यात. ही पथकां आवाज प्रदूषण जाता त्या वाठारांत पेट्रोलिंग करतली. हणजूण वाठारांत जावपी आवाज प्रदूषणाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लेगीत नदर दवरून आसतले, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. हणजूण वाठारांत वाडपी आवाज प्रदुशणा आड हणजूणकार फाटले कांय दीस आदीं रस्त्यार देविल्ले. तांच्यांनी आंदोलनाय केल्ली. राती उसरां मेरेन मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवायेची मागणी तांणी केल्ली. मात पुलिशेन तांची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान हणजूणकारांनी न्यायालयांत धांव मारिल्ली. आवाज प्रदुशणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 3 पथकां नेमल्यात, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. म्हणजे रेग्युलर पुलीस स्टेशन आसा पळय हणजूणाचें, थंय कंप्लेंटी ज्यो येता पळय त्यो डायरेक्टली थंय पुलीस स्टेशना वयले ऑफिसर्स आसा पळय ते डील करतले. दुसरे ताजे भायर 3 टिमी केल्ल्यो आसा STPO म्हापसाच्यान, ज्यो स्पेशली गाडी घेवन जावं जीप घेवन थंय मॉनिटर करतात रातचे. आनी जर कोणें वायलेशन केलां तांचे कडेन ते डेसिबल मेजर करपाचें मशीन आसतलें. खंयच्याय जर एस्टॅब्लिशमेंटान जर रूल जावं जर लिमीट जर वायलेट केला समज, जर जावं 10 उपरांत जर म्युझीक चलयता जाल्यार ह्यो टिमी आसा पळय त्यो इन्स्पेक्ट करून सरप्रायज विजीट दिवन ताजे अगेन्स्ट एक्शन घेतले, अशें म्हणून एक STPOन ऑर्डर दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ह्यो 3 टिमी केल्ल्यो आसा आनी तांचे नंबरूय आमी सर्क्युलेट करतले ह्या 3 टिमीचो. ज्या टायमाचेर कोणाची कंप्लेंट येतली ती कंप्लेंट ह्या नंबराचेर दिवं शकता अशें एक आमी पब्लिसिटी दितले. ताजे बरोबर दुसरो एक विशय आसा तो आमी एक दुसरो एक्शन प्लॅन केला की एक मॉनिटरींग जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करताले तांच्या ऑफिसांतल्यान, जर तांकां जर कितें वायलेशन दिसलें समज जाल्यार थंयच्यान ते डायरेक्टली पुलिसांक एक मेसेज धाडटले, इमेलाचेर मेसेज धाडटले, फोनाचेरूय मेसेज धाडटले की अमक्या जाग्याचेर अमक्या एस्टॅब्लिशमेंटान ब्रीच केल्लो आसा जो डेसिबल लेवल आसा पळय तो. ते जर जालें समज जाल्यार इमिजिएटली ते लोकल पुलीस जे आसा पळय तांणी एक्शन घेवपाक जाय. आनी जर अर्द्या वरा भितर जर लोकल पुलिसान जर समज जर एक्शन घेवना जाल्यार ताजे फुडें दुसरो नंबर एक दिल्लो आसा, STPOचो नंबर दिल्लो आसा म्हापसाचो. त्या नंबराचेर कंप्लेनंट आपली कंप्लेंट दिवं शकता आनी ताज्या बेसिसाचेर इमिजिएटली एक्शन जाता. आतां कितें हायकोर्टान कितें सांगलें? हायकोर्टान अजून कांय ऑर्डर पास जावना, फाल्यां दवरल्या केस, कारण हायकोर्टाक आनी फुडें थोडें इन्फॉर्मेशन जाय, खास करून पिटिशनरा कडल्यान आनी MIPS क्युरी आसा ताच्या कडल्यान. सो ताका लागून ती फाल्यां दवरली. ऑर्डर आज जावना, एक वेळ फाल्यां ऑर्डर जावंक शकता. आवाज प्रदूषण थांबोवपा खातीर 3 पथकां तयार केल्यात. ती अशी: पहिल्या पथकात कोलवाल पुलीस स्टेशनाचो उपनिरीक्षक रामचंद साटेलकार, पुलीस कॉन्स्टेबल प्रवीण पाटील आणि सर्वेश कलंगुटकार. दुसऱ्या पथकात म्हापशा पुलीस स्टेशनाचो पुलीस उपनिरीक्षक दत्तप्रसाद पंडीत, पुलीस कॉन्स्टेबल प्रसाद चांदेलकार आणि अमृत शिरोडकार. तिसऱ्या पथकात हणजूण पुलीस स्टेशनाचो पुलीस उपनिरीक्षक रमेश हरिजन, पुलीस कॉन्स्टेबल रुपेश आजगावकर आणि अविराज मांद्रेकार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विद्यार्थी नाशिल्ल्यान कांय सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यात, पूण कांय कडेन 4च विद्यार्थी आशिल्ल्यो शाळा सुरू आसात. ह्यो शाळा सुरू दवरपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसात. सरकारी शाळांचे कुशीक खाजगी शाळा सुरू जाल्ल्यान सरकारी शाळा बंद पडपाक लागिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या शिक्षणीक वर्साक 7 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. हातूंत दिवचल तालुक्यांतल्यो 4 जाल्यार फोंडेच्या 3 सरकारी शाळांचो आस्पाव आसा. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. ज्या शाळेत नंबर भुरग्यांचे वाडटा अशें दिसता आमकां की सगळ्यो शाळा आमी रिवायव करता. आतां ज्यो बंद म्हणून जी ऑर्डर येयल्या तितून एकूय भुरगो ना पळय
तांचीच ऑर्डर काडलेली आहे. त्या जाग्यार 4 सुद्दां भुरग्यांक ती परत रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न. लुकसाण जाल्ल्या सगळ्या शेतकारांक चवथी पयली खुशखबर मेळटली अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. चवथी पयली पयशे मेळटले म्हणून हांवें फ्लोर ऑफ द हाऊस प्रॉमिस केला. त्याच्या प्रमाणे अकाउंटार सगळ्यांचे पयशे वयतले. डायरेक्टर हेजेर ऑलरेडी सुरवात केली. ओके, फक्त त्यांच्याकडे कार्ड नासले तेय तरी ऑलरेडी आता 75 लाख रुपया किती परमिशन घेतला म्हणजे तांकां सुद्दां पयशे कार्ड ना तांकां सीएम रिलीफ फंड कार्ड ना तांकां ते आमी वेगळी